हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज आयज हांव तुमकां दाखयतलें चॅलेंज व्हिडिओच्या फाटल्यान कितें कितें चालू आसता तें हांव तुमकां दाखयतलें आनी तेज्या फाटल्यान कितलो एफर्ट लागता तेंय बीन आयज तुमकां हांव दाखयतलें. सो चला पळोवन घेया तुमी. गायज पळोवं शकता तुमी हो सगळो पसारो पडलेलो आसता म्हाजो, कारण म्हाका फटाफट कपडे चेंज करचे पडटात तेका लागून. तेज्या मागीर हांगसरूय हे पळय हो पसारो पडलेलो आसता असो, कारण हांगा बसून हांव एकदां शूट करता, अदरवायज हांव हांगा बसून शूट करता. सो गायज पळयलो की ना तुमी हो सगळो पसारो म्हाका आतां कितें म्हणटा तो दवरूंक जाय सारको. आनी चॅलेंज व्हिडिओ करता तेन्ना हो सदांचोच पसारो आसता म्हाजो. भले तो 2-3 मिनटाचो आसो, 5 मिनटाचो आसो, पूण हो पसारो सदांचोच आसता. सो तो हांव सारको करून घेता आतां आनी मेळटा तुमकां परत. 2000 years later. हे गायज सो चॅलेंज व्हिडिओचेर हांव माड काडलें आनी मागीर म्हाका शूट करूंक गावोकूच ना, कारण मम्मीक बेगिनाच मळ्यान वचपाची आसली आनी तेका लागून आमी बेगिना जेवली आनी बेगिना फ्री जाली. सो म्हाका तितलो टायमूच मेळोंक ना शूट करपाक. सो म्हटलें आतां कंटिन्यू करया ब्लॉग. आनी आतां ऑलमोस्ट जाल्ली आसा सांजच्या टायमार 6 जाल्ली आसा आनी आतांय बीन ती मळ्यानूच गेल्या, येतली. आनी हां गायज सो नेक्स्ट ब्लॉग आसा तो भरपूर इंट्रस्टींग येवपाचो आहा. हांव खंय तरी वचपाचें आहा, तेका लागून तयारी करता. मेन म्हटल्यार हांव तेका लागून नर्वसूय आसा आनी एक्सायटेड बीन आसा खंय वचपाचें आहा थंय. आनी म्हाका बॅग पॅक करूंक जाय थोडे फारशे, म्हणजे जे एका दिसा खातीरूच आसा तो प्लॅन आमचो आनी कळटलो तुमकां नेक्स्ट ब्लॉग येतलो तितून. सो म्हाका बॅग बीन पॅक करूंक जाय. आजून हांवें कांयच करूंक ना, कारण हांव इतलें नर्वस आसा ना, भरपूर नर्वस आसा. लायक एग्जाम बीन दितना कशें नर्वस आसतालें तशें नर्वस आसा हांव. आय डोंट नो कशें जातलें तें. आनी थोडे फारशे म्हाका फेसाक लागूनय कितें करूंक जाय, पॅम्पर करूंक जाय म्हणजे स्किनीक. सो तें होम मेडूच करतलें हांव. आनी जस्ट बसलां हांव, कारण घरान भरपूर गरमी जाताली आनी काल न्हू पावसूय पडलो आमच्या हांगसर बारीक म्हणजे बारीक रातचो. मदींच पावस पडटा, मदींच गरमी जाता भरपूर. सो हांव हांगसर येवन बसलें आमच्या कुळागरान. सो म्हटलें मातसो वारो मारता हांगसर आनी रोखडीच आतां मम्मी येतली. सो गायज पळोवया कसो कितें जातलो. आनी तो ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग आहा तो भरपूर इंट्रस्टींग जातलो. सो गायज चला तर फेस पॅम्पर करून घेवया आनी बॅगूय म्हजें पॅक करून घेवया. सो चला तर. सो गायज हो आसा होममेड स्क्रब, तुमी पळोवं शकता. हो हांवें घराच कडेन केला आनी तेज्या पयलीं तोंडाक लावच्या पयलीं हांव फेस एकदां उदकान धुवन घेतलें. आनी उदक एड करतलें. सेकंड ऑप्शन हांव तेलान यूज करता, हो कोकोनट ऑयल घालता, खोबऱ्याचें तेल घालून यूज करता. कारण खोबऱ्याचें तेल घालता तेका जे आमचे फेस आसता ते सॉफ्ट जाता आनी मॉइश्चरायज उरता. सो बट आतां म्हाका तेल घालपाचें ना, उदकूच घालून हांव यूज करतलें हो. सो जर तुमकां हेचे फूल व्हिडिओ जाय हांवें हो स्क्रब कित्याचो केला आनी मेन म्हटल्यार हो स्क्रब केला मूग आसा, दाळ आसा, तांदूळ आसा आनी होममेड आसा हो. घरातले सगळे साहित्य यूज करून हांवें केल्लो आसा हो. हेचेर जर तुमकां प्रॉपर फूल व्हिडिओ जाय जाल्यार तुमकां हांव दिता. सो तुमी करूं शकता. लायक वतान वचून टॅनिंग बीन जाता, काळपट पडटा, टॅनिंग जाता सामकी तोंडाक, ते रिमूव जाता हितून. सो हांव लावन घेता आतां. इवन गायज तुम्ही हातीक सुद्धा लावू शकता, फुल बॉडीक सुद्धा लावू. कांयच इफेक्ट म्हणजे कांयच सायड इफेक्ट जायना हेचो, कारण सगळ्याक घरगुतीच आसा, घरातलेच साहित्य यूज केला हांवें.
एक 10 मिनटां दवरतले ड्राय जावपा खातीर आनी मागीर वॉश करतले. नॉर्मल उदकानूच धुतले. सो फेस वॉश करता, फ्रेश जाता आनी मेळटा हांव तुमकां. सो गायज फायनली हांव फ्रेश जालें न्हान बीन आनी स्क्रब बीन बरो क्लीन जालो आनी फेसूय म्हाजो टॅनिंग क्लियर जाली आनी हलकोसो फेसूय म्हाजो क्लीन जालो पळोवंक शकता तुमी. सो विकली हो लायल्यार खूब बरो. सपोज जर तुमकां कसलो स्क्रब ह्या स्क्रबाची जर व्हिडिओ जाय जाल्यार हांव तुमकां दिवं शकता. तुमी कमेंट करून सांगात जाल्यार हांव तुमकां दितलें, सपोज तुमी कमेंट केलो जाल्यार. आनी ऑल डन, म्हणजे सगळें सेट आसा. आतां म्हाका करूंक जाय वचपाची तयारी. सो हांव बॅग पॅक करतलें आतां आनी जे गरजेचे वस्तू आहा ते आतां बॅगान हांव दवरतलें, कारण मागीर विसरलें जाल्यार परत प्रॉब्लम जातलो म्हाका थंय वचून. सो तेज्या पयलीं आतांच हांव बॅग पॅक करून दवरता आनी आतांच करता, कारण ऑलमोस्ट आतां टायम जाल्यार 9 जायत येयली रातची. सो म्हाजो दीस तर असोच काबार जालो आनी म्हाका फाल्यां सकाळीं बेगीन उठोनूय वचोंक जाय. सो टायम उरोंक ना म्हाजे कडेन तितलो. सो आतांच बॅग पॅक करून घेता. सो चला तर बॅग पॅक करून घेवया. हांगसर हांव फटाफट कपडे पॅक करपाक लागलेले. चड कपडे पॅक करपाची म्हाका गरज नासली, कारण एकाच दिसाचो प्लॅन आसलो. सकाळीं वचून सांजची येतली. तरी पूण हांगसर म्हाका 9:30 जाल्ली रातची आनी बेगिनाच मागीर जेवन म्हाका न्हिदोंक जाय आसलें. सो हांगसर हांवें कितें केलें, खंय वयतना एक्स्ट्राच हांव कपडे घेता, कारण जशे कम्फर्टेबल आसता तशें आमकां वियर करूंक गावता. सो हांगसर हांवें 2 टायपचे कपडे बॅगान दवरलेले. तेज्या मागीर टावेल, म्हाजो फेस वॉश दवरलेलो बाय चान्स थंय यूज जावं शकता म्हणून, आनी म्हाजे जे थोडे वर्सां आनीक कपडे आसले ते. सो अशें करून हांवें बॅग पॅक करून दवरलेलें. ऑल डन आसलें आनी हांव एक्सायटेड आसलें सकाळीं उठून एकदां वयतलें अशें, कारण खूब वर्सांनी आमी मेळपाची आसा. तुमकां कळटलेंच नॅक्स्ट ब्लॉगान. हांगसर हांव तुमकां हिंट दिता थोडीशी. सो आमी फ्रेंड सर्कल वचपाची आहा. सो नॅक्स्ट ब्लॉग पळोवपाक विसरो नाकात. गायज म्हाजे बॅग बीन पॅक करून जालें. हांव जस्ट आतां वेट करता केन्ना सकाळ जाता ती. आनी चला तर आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कवर करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमच्या सगळ्यांचे. बाय.